जालो हांव केन्ना भुमिका बदलूंक ना. आतां हांव चीफ स्पोक्सपर्सन आहा पार्टीचो. आतां हांव म्हजी भुमिका बदली ना, कित्याक हांवें जे एका टायमार स्टँड घेतलेलो जे गजाली बद्दल आय विल स्टँड फर्मली बाय वॉट एवर आय हॅव सेड एंड वॉट एवर इश्यूज आय How do you look at the now verdict as then? far as the verdict is concerned, what has happened today, I think in this democracy you should respect the mandate the people gives. It is democracy is something the most sacred म्हणटा पळय तशें आमचे इंडियेच्या हातूंत आमचे in the Indian political system democracy is the most sacred thing. The voters have given a mandate and we have got nothing to do than respect the mandate. हातूंत म्हाका एकच पॉयंट म्हणपाक की आय डोंट नो हाव इट कॅन बी एक्सप्लेन्ड बट मेनी कॉन्स्टिट्युएन्सीज वेर द काँग्रेस हॅज नॉट पुट अप एन एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेट सम थोडे न्यू कॅन्डिडेट जिंकल्या पूण मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी काँग्रेस हॅज नॉट पुट अप एन एक्सपिरियन्स्ड ऑर अ very formidable candidate. AAP has got a lot of votes. I mean, one place AAP is second, another place an independent candidate is second, and the Congress candidate has been relegated to third place basically. हातू आय डोंट अंडरस्टँड राजू तू म्हणतो पळय की नवे चेहरे रिजेक्ट केल्या हातू नवे पन्ने चेहरेच एक्सेप्ट केल्या लोकांनी नवे चेहरे रिजेक्ट केले अशें कितें तरी विचित्रशें जालां. मातशें कशें आसता की कॅन्डिडेट आनी ऑर्गनायझेशन जाय. काँग्रेसीचे आतां हांणी म्हणलां सुनिलान पण काँग्रेस अस्तित्वान खंय 5 वर्सां नाशिल्लें आमी केन्ना पळोवना. आमची गोवा फॉरवर्ड जे दोन कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी जिंकल्या तातूंत काँग्रेस कॅन्डिडेट आहा थंय ताणें 1400 1600 मतां घेतले. सो हांव तेच म्हणटा ऑर्गनायझेशन नाशिल्ली जे जाग्यार ऑल्टरनेटिव्ह ना आमी मत मारता. 5 वर्सां जर तुमकां खंय असलें तें दिसूंक ना जाल्यार 17 सिटां जी आज आयल्या ती वाऱ्यांच्यान वयल्यान सकयल पडूंक ना. वाऱ्यांतल्यान आयल्या ना ना वाऱ्यांतल्यान आयल्या. if we want to make joke out of it, we can always crack joke and laugh. If it is something I serious, agree with you totally. coming from 9 I seats to agree with 17 you seats, totally. it Yes. cannot come without organization. It's not a joke. It is not a joke. हांगा काँग्रेस म्हणटा ती टोटली दे वर गॉन फॉर ऑल मनी. 3 गोष्टी ह्या इलेक्शनाचो टर्निंग पॉयंट. एक एमजीची आनी बीजेपीची युती तुटप. दुसरें मडकयकाराक आनी माविनांक बीजेपीन घेवप. आनी तिसरें म्हणटा ते तिसरो आनी कितें पॉयंट आशिल्लो म्हाका आतां येना. हे 2 बेजीक इश्यूज जातकूच फूल गेम चेंज जाली. काँग्रेस जी टोटल न्हिदिल्ली एकदम झक करून तांकां फूक आयली. हांवें म्हणलं तुमकां काँग्रेसीन काम करूं ना मतदारांनी काम केलां. म्हाका एक गजाल सांगात इन दीस सिनारियो 2-3 फॅक्टर आमी एनालायज करया जे ह्या इलेक्शनाक तयार जाल्ले. तातूंतलो पयलो फॅक्टर म्हळ्यार आम आदमी पार्टी. ज्या आम आदमी पार्टीक हांगा 0 सिटां आसात अशी परिस्थिती आसा की तांणी सगळे मतदारसंघ आसून सुद्दां आज ह्या पॅनलाचेर तांकां हाडपाची सुद्दां गरज दिसना. कारण चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट चवथो आयलो. हय. सो निलेश, what went wrong with Aam Aadmi Party? I think the problem that AAP created about themselves in the way they conducted in themselves in Delhi as well as in Punjab and other elections completely gave, as I said, Goan voters are extremely literate. They're thinking voters. They were not very comfortable. They were not very comfortable. In fact, if you notice the vote share of AAP, it's almost about 6.5%, which is not bad, so to say, yeah, for a debut party. But they did not want to pose faith in them because there was a person who told me something very beautifully. When AAP was born, there was too much of voltage fluctuation. So it's that kind of a perception they've created about themselves, you know. So the whole problem is people did not want to give the state in their hands unless they really worked at the ground level. So what Rupesh talked about in your panel in the afternoon was it was perfect. I think AAP has to prove themselves and their caliber and their credentials in the society before actually approaching the voters again of Goa. No, I would just like to add one thing. Ki AAP is supposed to be a master, a short-term master in the art of disruptive politics. Now, whatever Punjab we have seen in Punjab and whatever we are seeing in Goa now, obviously disruptive politics हे 2 स्टेटीचे लोकां तरी नाका. ते ताका ऑल्टरनेटिव्ह पॉलिटिक्स म्हणटाले ना. It is actually disruptive politics. डिसरप्टिव्ह पॉलिटिक्स. Yeah. गोंयचे जे आम आदमी पार्टीचे जाली कितें की एक जागो जिखप हे तांकां शक्य जालें ना. न्ही हांव फाटली जवळ जवळ 40 वर्सां राजकारणांत पळयता. हांव जेन्ना आम आदमी पार्टीन गोंयांत काम चालू केलें पळय तेन्नाच म्हाका दिसलेलें की हांच्या हांगा दाळ शिजपाची ना म्हणून. तेंच्यांनी ज्या पद्दतीन राजकारण दिल्लीत चलयलां ते गोंयकारांक मानवना आनी ते खातीर तेंचे बरे कॅन्डिडेट आसून सुद्दां लोकांनी तांकां सपोर्ट दिवना. कारण असे पक्ष आहा पळय तांकां गोंयकारांक ते चलचे ना ते.
त्या खातीर लोकांनी काँग्रेस पसंत केली पण आम आदमी पार्टी म्हाका दिसता Eventually आम आदमी पार्टी फक्त सर्वेक्षणांनी आणि न्यूजपेपरांनीच चलताली. म्हाका फोन येताले आमी जेन्ना म्हणटाले की आम आदमीक आमी केन्ना ग्रहितच धरनाशिल्ले. दिल्लीच्यान फोन येवप अरे आम आदमीक कितले मेळटा, सरकार स्थापन करता, मेजॉरिटी मेळटा. आज आमी 2-3 नॅशनल चॅनलांनी हें सांगलां की आपाक गोंयकारांनी म्हत्व दिनाशिल्ले, तुमी फक्त दिल्लीकारूच तांकां म्हत्व दिताले. आणि एक्झिट पोल दिताले. एक्झिट पोल. हय. म्हाका दुसरी गजाल, दुसरो फॅक्टर जो आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट तो सुभाष वेलिंगराचो. सुभाष वेलिंगराचो फॅक्टर जरी मायन्युटली पळयलें तरी एक गजाल दिसता की माय टीम वॉज टेलिंग मी की आपाक लागून कांय कडेन कॅन्डिडेट पडल्यात किंवा दुसरो कोण तरी आयला, मोगोक लागून कांय कडेन कॅन्डिडेट पडल्यात काय दुसरो कोण तरी आयला. पण गोवा सुरक्षा मंचा लागून ताणें जितल्या कडेन उमेदवार घाल्ले धरून पणजे सारके जाग्यार ताणें कांय म्हळ्यार कांय इफेक्ट पडलो ना. हो जो सुभाष वेलिंगर फॅक्टर आशिल्लो जो दिसतालो की इट वील डॅमेज बीजेपी अ लॉट, तांची कॅडर तांचे कडच्यान पयस गेला, ते जालें ना. बीजेपीक डॅमेज करपी वेगळेच आशिल्ले, सुभाष वेलिंगरान केली ना अशें दिसता सावळबाब. आनी कित्याक जाली हें? नाही, सुभाष वेलिंगरान पयलीं जेन्ना ती अनावन्स केली पळय गोवा सुरक्षा मंच, तेन्ना ताका दिसलेलें की आपूण जर संघ चलोवंक शकता जाल्यार पार्टी चलोवंक शकता पण पॉलिटिकल पार्टी चलोवंक वेगळें हय हें ताका मागीर कळ्ळें. ताणें आमकां सांगलेलें की आपल्या कडेन 35 कॅन्डिडेट तयार आहात म्हणून. पूण जेन्ना ताची पाळी आयली पळय हय. ताका 6 कॅन्डिडेट मेळ्ळे ना आनी ते सुद्दां मागीर पणजे मागीर कोणाक तरी धरून हाडून उबो केलो आनी लोकांनी ताका तशें कांयच म्हत्व दिवना. आनी ताचो जो इश्यू आसलो पळय माध्यम प्रश्न, हय खंयच्याच गोंयकारान ताचेर मातसो सुद्दां विचार करूंक ना. हें मतदान जालां पळय, आतां मांद्रे मतदारसंघात वेलिंगाचो 10 वर्सां शिक्षक म्हणून काम करतालो, ताचे खूब फॉलोवर्स आहा, पण त्या लोकांनी सुद्दां वेलिंगकर सराचें मांडणी मांडून ते कांय केलें ना. आतां थंयची मतदान जाल्या ताका कारणां वेगळी आहात. पार्सेकार पडला पळय ताका वेलिंगकर सर जबाबदार ना. त्यामुळे वेलिंगकर सर एज अ पॉलिटिकल पार्टी म्हणून कंप्लीट फेल्युअर गेलो आनी हे आपले फेल्युअर आहा पळय ते लिपोवपा खातीर ताणें रोखडेच संघ आपलो पुन्हा हातूंत विलीन केला. पण तुम्ही म्हणटात की फेल्युअर लिपोवपा खातीर केला म्हणून. हय हय. कितें जालें? सुभाष म्हाका वेलिंगरान- म्हाका पयलीं ठरयलें एकच न्ही, आमी बीजेपीक इतले हे फालतू म्हणपाक जायना. फाटल्या 20 वर्सां सदांच पयलीं कशें आसतालें की संघ सदां म्हणटालो की आमीच बीजेपी घडयले म्हणून, पूण फाटल्या 20 वर्सान बीजेपीन आपल्याला एक स्वतंत्र कॅडर निर्माण केला हें मान्य करपाक जाय. RSSान पळय सदांच मोठे पळय दरपोक्ती म्हणटा पळय आमीच तुमकां जिखून हाडटात, आमकांच लागून लोक तुमकां मानतात, आमकांच लागून तुमी तळागाळान पावतात, हें गोंयान भितर फेल ठरलें. असो एक परसेप्शन आशिल्लें की मेन नागपूर RSS वेलिंगराचे ह्या RSSाक सपोर्ट करता कारण तांकां मोदीक संदेश धाडपाचो आहा, तूं जर उतला मातला जाल्यार आमी तुका हीच अशीच बुद्ध शिकयतले म्हणून. पूण ते तांचो प्रयोग तेंय जर खऱ्या जर तो प्रयोग फसलो कारण गोंयान भितर बीजेपीची स्वतंत्र यंत्रणा, स्वतंत्र कॅडर आसा इरिस्पेक्टीव ऑफ RSSान कितलेंय बोवाळ मारलो तरी मतदाराचेर प्रभाव जालो ना. आनी वेलिंगराचे पळय हें सगळें बंड आशिल्लें, ताका एक वैयक्तीक असूया किंवा वैयक्तीक एक स्वार्थ असो एक कितें एंगल आशिल्लो. पर्रीकाराच्या कडेन तो चडच इल्लो हें जालें तेंय कदाचित लोकांक बिफोर आवडटा. मुव्हिंग अहेड म्हजे कडेन एक इंटरेस्टिंग अपडेट आयल्या ती भारतीय जनता पार्टीच्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान. पयली अपडेट की पर्रीकार आनी पार्सेकार बशिल्ले पण पार्सेकार उलयतालो आनी पर्रीकार बरोच वेळ उगी रावलो. जनरली आमकां चित्र पळोवपाक मेळना, ते एकाच पळोवपाक मेळ्ळें. आनी त्याच बरोबर पार्सेकारान एक गजाल सांगली की आय एम टेकिंग फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीजेपी कमिंग डावन फ्रॉम 21 to 13. आनी मागीर पर्रीकाराची मागीर म्हाका दिसता ताका बरें दिसलें ना आनी ताणें म्हळें की वी ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून. सो अशे तरेन जालें. बट जेन्ना एक्च्युअली गव्हर्मेंट फॉर्मेशनाचेर प्रश्न विचारलो, what the report that I am getting is BJP is refusing to concede defeat. सो जे तांची नॅशनल प्रेसिडेंटान नॅशनल हाजेर सांगला The statement is no clear mandate for anyone and we will contact smaller parties to form government. Our vote percentage is 5% more than the Congress. So we have got a popular vote, so we will go and try to form the government and they will contact you. Dilip Bhai. They will contact you. they might contact us. It is up to them. एक प्रपोजल धाडपाचे पहिली ऑफर आयली अशी दिसता म्हाका. पूण ताणें कितें म्हणलां आपूण येता तुम्ही म्हणले प्रपोज करतले मागीर पळोवया म्हणून. प्रपोजल ऑल प्रपोजल आर वेलकम. हय. ऑल प्रपोजल आर वेलकम. तुमी कितें चिटी बिटी घालून काडटले तर आमगेले हांवें सांगलें न्ही आमची लेजिस्लेचर पार्टी आमची पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटी आसा बसतले आनी विचार इतलो करतले. जटील प्रश्न हो. जटील ना तो सादो प्रश्न एक्चुअली. हय. वी बिलीव इन सिंपल पॉलिटिक्स. हय. आवर सिंपल पॉलिटिक्स स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ एज आय से गोंयकार पण
So anybody who's for that, we are with them. How are you looking at this stand of the BJP, Sunil? एक म्हणल्यार by getting 13 seats from the last 21 seats that they had in 2012, I think this is a sufficiently clear mandate. लोकांनी तांकां जी mandate दिवपाक जाय, जे message दिवपाक जाय ते clearly दिले. तांचे 8 MLAs they are minus, they are down 8 MLAs. Moreover, the head of the government, the chief minister himself has lost the election. So with that, I don't think so that you need any more certificates for any more mandate for BJP to even stake claim to form government. तांच्यांनी आता म्हणप सुद्धा की आम्ही डिस्कस करतले हे हाडटले. That means with the authority that they are having, with the center government in their hands, they misuse करतात. Another authority. statement that has come, I'm still getting the updates. Parrikar has said that we can still give stability even in this situation better than anybody else. ह्या परिस्थिती भितर सुद्धा आम्ही राजकीय स्थैर्य दुसरे कोणापरसय चड बरे दिवपाक शकतात असे स्टेटमेंट आता पत्रकार परिषदेक केला. सर सर यू आर गिविंग मी व्हेरी सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन सारखे ना म्हाका प्रमोद दिसता की म्हाका लास्ट 5 वर्सांनी ते एमजीपीकूच घेवन जेन्ना सारखे चलोवंक पावले ना, एमजीपीचो जर तांचे वयलो विश्वास उठलो आनी बीजेपीचो जर एमजीपी वयलो विश्वास उठलो जाल्यार आतां ते 13 स्वता आसतना मेजॉरिटी कम्फर्टेबल असताना ते स्टेबिलिटी दिवंक शकूंक ना स्वताच्या गव्हर्मेंटाक. तर 13 असताना ते कितें स्टेबिलिटी दिता? सावळबाब, या स्टेटमेंटा कडेन तुम्ही कशे पळयतात? मनोहर पर्रीकर इज बॅक इन टू हिज निटी गिटी इंजिनियरिंग, पॉलिटिकल इंजिनियरिंग मोड, वर्किंग ओव्हर टाइम टू क्रिएट अ फॉर्मेशन. न्ही, पर्रीकारान फाटले जवळ जवळ 2 महिने हय, गोव्यात येवन सगळे प्रयत्न केल्ले बीजेपीचे सरकार हाडपा खातीर, पण लोकांनी ताका काय मानून घेवंक ना. आतां पॉलिटिकल पार्टी आमच्या निवडून आयल्या पळय, MGP इज ओपन फॉर एनीथींग. आमी पळयलां काँग्रेस बीजेपीन कितें चलता. आतां सगळं आमची जी भिस्त आहा लोकांची ती गोवा फॉर्ड पार्टीचेर. आवयस, तुम्ही ताजे केदो व्हडलो लोड गोवा फॉर्ड पार्टी कोणाक अशी बच्ची ना अशें आमकां दिसता. हय. एक कोणी कितें सांगलें आयकचें घेवन कारण ते विजय सरदेसाय पळय आहा न्ही, इज अ फर्म लिडर. म्हणटनी तेंचें मान्य केलें जाल्यार आमकां आनी पर्याय ना न्ही. ना, आम्ही सगळी गोंयची जबाबदारी घेवपाक तयार आसा की हय. हाजी मुखार 5 वर्सां गोंया एक बरो सरकार आसचो आणि गोंयचे बरे जावचे ही जबाबदारी आम्ही घेवपाक तयार आसा. ना, तुमचे कडेन जी चॉईस आसा न्ही, म्हजो प्रश्न ताजेर आहा. तुमचे कडेन चॉईस बॅकस्टेबर आणि आयडियोलॉजिकली कम्प्लिटली डायमेट्रिकल पार्टी असो आसा. आम्ही म्हणा वी डोंट बिलीव्ह इन लेबलिंग एनीबडी. Okay. वेन इट कम्स टू द गोंयचे हित scenario. गोंयचे हित जेन्ना येता तेन्ना वी डोंट बिलीव्ह आणि किती क्लियर आतांच करचें, कारण लोक सगळे पळयतात. लुईजीनी अख्खें गोंय पळयता हो program. लुईजीनी पळयत आसतलो तो तुमकां ना जाल्यार MG बरें वतलो. हय. सो कितें सांग टुडे यू आर सेइंग काँग्रेस इज इन अ कमांडिंग पोझिशन. काँग्रेस इज बिकॉज आता जर पळयत न्ही बीजेपीन कितेंय म्हणू, हे सगळे नॅचरल अलायन्स बीजेपी बरोबर कोण ना. हय. MGP तांकां अक्षरशः ऐन वेळार तांकां धोको दिवन किंवा तांचे बद्दल कितें कितें म्हणून एलाय ना म्हणून भायर सरला. गोवा फॉरवर्ड तर तांचे कडेन सदांच तांचे कडेन कोत्रसाण आसा. बट म्हाका दिसता तशें काँग्रेसी कडेन वचपा सारके लागीं वचपा सारके मित्र पक्ष खूब आसात. कितेंय जावं फाटल्या वेळार गोवा फॉरवर्डान तांचे कडेन नॅचरल अलायन्स काँग्रेस म्हणून येता. साईज प्रश्न हो आहा की मनोहर पर्रीकर इज स्टील सेइंग दॅट ही कॅन गेट दी नंबर्स, ही कॅन फॉर्म दी गव्हर्नमेंट, he still has the popular vote. He is not going into the seats, he is going on a popular vote. He is saying I still have bigger voter percentage. Legally can this work? Politically मागीर पळोवया. Legally can this work? लिगली म्हणजे लिगली आणि पॉलिटिकली इज वन द सेम हियर. हं. नंबर गेम न्ही, अल्टिमेटली दिस इज अ नंबर गेम. आणि नंबर गेम नंबर ऑफ सीट्स नॉट नंबर ऑफ वोट्स. इन फायनली हांगा कितें आसा, इन दीस करंट सिनारियो बरे पोझिशनार आशिल्ले हें करपाक नाका आशिल्ले हॉर्स ट्रेडिंगान पडच्या पेक्षा हें करच्या पेक्षा एक्चुअली काँग्रेसीक चान्स दिवंक जाय गव्हर्मेंट फॉर्म करपाक. तांचे कडेन जाता काय ना तें पळोवपाचें. तांचे कडेन जर समज जायना जाल्यारूच तुवें ट्राय करपाचें ह्या नंबर गेमीचेर. आपण जावन सद्याक सरकार स्थापन करपाचो प्रयत्न करप बरोबर न्ही. 13 म्हणजे तांकां मॅन्डेट दिवकूच ना. ओके, निलेश, व्हॉट डू यू थिंक? बीजेपी इज टेकिंग दिस पॉस्चरिंग नाव. I'm not a political person to make political statements. I can only make logical statements. The logic says nobody has got a majority. So if somebody who is able to give 21 members can form a government, big deal. So I think if MGP gets up and says tomorrow that okay, we've been allies with BJP before. If somebody like Vijay Sardesai says yes, I'm ready to support you if Manohar Parrikar comes back as the chief minister, as he was saying he was the best chief minister Goa has ever had. Even in others, I think Govind Gowda is a person who was supported by BJP.
You look at somebody like Gawkar, who won at Sangay. Also, somebody comes closer towards BJP than any other party. So Except is it- the NCP, No. I think if they are able to garner 22 and 23 Jayesh's point is numbers, different. His point is, it is morally incorrect to even try. I Till don't Congress think. I says- don't till think. Congress says I cannot don't form think. the I don't government. think No, in but I politics you got to stick morality. Correct one minor That Manohar Parrikar statement is a that good Vijay CM. Sardesai did not say that Manohar Parrikar was the best CM Right. that Goa ever had. He just said he's a good CM. He said that among the motley crowd that currently makes up the BJP, he is the best of the lot. Okay, he's the best of the lot. वन मोर थिंग हियर Yeah. हे जर नंबर गेम पळयत जाल्यार काँग्रेस जर गव्हर्नमेंट फॉर्म करत जाल्यार दोनूच पार्ट्यो लागतल्यो हय. बीजेपी करत जाल्यार ते चड खाजें जाता सगळे लागतले. सगळे लागतले वन पॉइंट इज दॅट वन पॉइंट इज बीजेपीक इतली सगळे हे नाटकं करची पडट नाडेपेन्न करची पडटली दॅट इज विचित्र दिसता ते आयकुपाकच विचित्र दिसता. दुसरी गजाल तो पॉइंट आसा मॉरली इट वील लूक लायक यू आर बिट्रेईंग द मॅन्डेट दॅट इज गिवन व्हेरी क्लिअरली की यू आर आउट ऑफ पॉवर. Let the single largest party try to form the government. If they are unable to form the government, जाल्यार तुम्ही मागीर प्रयत्न करात. आज किती दिसता वॉज अ बिट्रेयल ऑफ मॅन्डेट म्हणटा आमी. ताचो सगळो भार येवन गोवा फॉरवर्ड आनी मोगोचेर पडला कारण जो मेरेन ते स्टँड घेनात तो मेरेन कांयच जावपाक शकना. सो द कस्टोडियन्स ऑफ दीस मॅन्डेट टुडे आर द स्मॉलर पार्टीज अँड नॉट द बिगर पार्टीज अशें दिसता. नॉट जस्ट custodians of the mandate. हय. तू मॉरलिटीचं उलयला तर वी वूड लायक टू बी कस्टोडियन्स ऑफ द मॉरलिटी ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो कित्याक पॉलिटिक्स आज जी मॉरलिटीच ना. दुसरी म्हणटा ते वॉट इज द रोल ऑफ द गव्हर्नर वॉट इज द रोल ऑफ द गव्हर्नर इन ऑल दिस. I think that will define most of the things. येस सवळबाब कितें दिसता आज हो मॅन्डेटाचे एक पावित्र्य जे असता ते पावित्र्य जपपाची जबाबदारी ह्या ल्हान पक्षांचेर आसा गोंयच्या पक्षांचेर आसा. ही जबाबदारी सगळ्याच पक्षांचेर आसता ते निवडून राष्ट्रीय पक्ष आता आपल्याला हे करतले सगळी नाडेपेन्ना पण जो मेरेन त्या नाडेपेन्ना भितर गोंयचे पक्ष स्वाभिमानी पक्ष वांटेकार जायनात तो मेरेन ती नाडेपेन्ना यशस्वी जावपाक शकनात. आज तांचेर ही खूप व्हडली जबाबदारी आसा. नाही हांगा कितें जाला पळय MGPचे 3 आसात आनी गोवा फुडें 3 आहात 3 6 आनी BJPचे 13 तर 19 जातात. तर आनी दोग जाण जाय पडटले तांकां. त्यामुळे BJPक हें काम खूप कठीण आसा. गोविंद गावडे आसा न्ही. सपोर्टेड गोविंद गावडे सपोर्टेड. Supported. सपोर्टेड. आणि म्हणून अनेक असा पण गोविंद तो गावडेचे विषय घेणार इक्वेशन कितें गोविंद गावडेचे इक्वेशन MGP बरोबर सारखे And in your own this bite, after winning, he came out and said that I will be with BJP because they supported And me. then he changed it after 2 minutes and he Okay, said, did. let me Okay, see we'll let me see where I go. अच्छा, they'll see that. Okay. त्यामुळे ते And there was exactly a difference of 2 नाही, minutes. माझी between अपेक्षा both sides. आहा की गोवा फॉरवर्ड पार्टी आहा पळय तांणी मातशें घट धरलें विल नॉट सपोर्ट दीस पार्टी म्हणून हय. जाल्यार हांगा जावंक शकता ते So And तुम्ही then परत the- तुम्ही सगळो विश्वास तुमचो आणि भार गोवा फॉरवर्डाचे घालता. सामको सामको सुनील तुमचेर जबाबदारी आसा आणि आज दिसता व्हेरी फ्रँकली नॉट जस्ट एज अ काँग्रेसमॅन बट एज अ यंग पॉलिटिशियन जाणे प्रामाणिकपणान काँग्रेसी बरोबर रावन आज मेरेन राजकारण केलां की हो जो पावित्र्य जपपाचो ह्या निकालाचो जबाबदारी आज तुमचे सायडीन बसला त्या पक्षाचेर आसा. म्हाका दिसता की ताची सँटिटी सांबाळपाची पवित्र जपपाची जबाबदारी सगळ्याच पक्षांचेर आसा. त्याच बरोबर व्हडलो भाव कसो काँग्रेस पक्षाचेरूय आसा आनी त्या खातीर कितें जे डिसिजन घेता ते गोंयचे हित सांबाळून गोंयचे हित कशें सांबाळपाक मेळटले कित्याक फाटले 5 वर्सां खुबशे विशय आमी रेज केल्या खुबशी प्रॉमिसीस दिल्या लोकांक ती फुलफील करपाचो वेळ आयला कित्याक लोकांक मॅन्डेट दिल्या. पार्सेकरान म्हणला की फ्रॅक्चर मॅन्डेट म्हणून फ्रॅक्चर तांकां केल्या मॅन्डेट आमकां दिल्या ती सगळ्या जाणांक कशें घेवन फुडें वता तें आतां पळोवपाक जाय. लोकांनी भरवंसो दवरलो अशें सुनील बाबान म्हणलां. म्हाका एकच विचारपाक आसा तुमी जेन्ना लोकां कडेन गेल्ले कसिनो कार्ड PDA डिझॉल्व करतले बिडतले हे सगळें आतांय तुम्ही ते मान्य करतात म्हणजे ते ती सगळी उतरां तुम्ही दवरतात काय आमकां नॉट जस्ट पूर्ण बहुमत नॉट जस्ट हांवें माडाबद्दलचो इश्यू आसा Exactly. नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स इश्यू Are you still firm on all these 80% issues? जॉब्स फॉर काय तुम्ही म्हणता? हे सगळे इश्यू आम्ही I think you are discussing common minimum program right now. हांव It looks like he is discussing common minimum program with the Congress. No, with the With state. the Congress is more no, important. I am discussing this with the state of Goa. We are discussing आमच्या विचारता बहुतेक पार्टी पळय जेन्ना उतर दिता जाहीरनाम्यान मागीर तांकां जर स्पश्ट बहुमत मेळूना न्ही जाल्यार ते म्हणटात Alliance compulsion. आमकां अलायन्साची कंपल्शन म्हणटा आमकां स्पश्ट बहुमत मेळूना आज तुमचे कडेन असो अलायन्स पार्टनर आसपाक शकता ताचे खातीर हे कंपल्शन ना. सो खरें म्हळ्यार तुम्ही करपाक जाय.
फायनल म्हाका एक गजाल सांगात. आय विल गो वन बाय वन एंड आय विल स्टार्ट विथ यू. इन दिस सिनारियो, who do you think will be the ideal chief minister and who do you think will be the ideal opposition leader? Well, I again, as I said, I'm not a politician to give the answer, but as a citizen of Goa, I don't know whom I would like to see as a chief minister, very frankly, in a given lot. I don't think there is anybody whom I would like to see as a chief minister, or I'm indifferent basically at the moment. Opposition leader? I think Vijay Sardesai has done a great job as bringing the things. So you want them to seriously No, be in opposition for next 5 years? I'm just saying whether they are as a part of the government or as a opposition. I think they should keep the spirit of Goa alive and oppose anything that comes from the government, whether as a part or opposite, as opposition, which takes care of the Goa going. कोण आयडियल चीफ मिनिस्टर कोण आणि ऑपोजिशन लिडर कोण? ह्या सिनारियोन पळयल्यार समज जर काँग्रेसीन गव्हर्नमेंट फॉर्म केलो हय, जाल्यार आयडियल सीएम वूड बी म्हज्या कोतान तरी दिगंबर कामत. आणि ऑपोजिशन लिडर? ओपोजिशन लिडर आता मेन हांचे सगळे प्लेयर गेल्या बीजेपीचे. हय, म्हाका दिसता पणजे स्टेक आयिल्ल्या कारणान म्हाका दिसता सिद्धार्थ कुंकळकर सिद्धार्थ कुंकळकर should be the opposition leader. Okay. Who is the ideal CM and who is the Could we also have a very fantasize and say that somebody comes down from Delhi Aye. and And asks becomes somebody the to opposition resign and That's wins stupid the of election fantasy. to become a leader of opposition? Because Somebody that is the coming role down he from- played very well. No, somebody for the last coming 7 down years. from Delhi to become chief minister, I Right, can agree. right. Opposition leader, I wouldn't agree. Jokes aside, Who is the ideal chief minister in this scenario? Who is the opposition leader? I don't see of any ideal chief minister till we have a government, because once it is decided who is going to form the government, only then we can decide on the Opposition chief leader? minister. Opposition, I think if Goa Forward is part of the government, Yeah, then the interests of Goa will be protected by us and we won't need a leader of opposition at all. very fantastic statement. Ideal chief minister, ideal opposition leader. आयडियल ओपोजिशन लिडर सांगचे पयलीं म्हाका दिसता पयलीं खंयचे पार्टेक गव्हर्नमेंट फॉर्म करता ते पयलीं पळोवपाक Assuming that you are the single आणि largest आफ्टर party. दॅट द क्वेश्चन विल अरायज आणि एज फार एज लीडर ऑपोजिशन इज कन्सर्न इट इज प्रेरोगेटिव्ह ऑफ द कन्सर्न पार्टी हू शुड बी द That's a political leader of statement. I'm asking it your is a very opinion. correct because I have always said that आमचो फाल्यां कोण चीफ मिनिस्टर आसतो किंवा कोण लिडर ऑपोजिशन आसतो हे दुसरी पार्टी डिक्टेट करूंक शकना. सो लेट अस लिव्ह दोज पार्ट्स टू द कन्सर्न रिस्पेक्टिव्ह पार्टीज. So, आयडियल ह्या परिस्थिती भितर काँग्रेसी वटेच्यान मुख्यमंत्री कोण आणि भाजपा वटेच्यान विरोधी पक्ष फुडारी कोण? काँग्रेसीकडे सध्या 5 मुख्यमंत्र्याचे माजी मुख्यमंत्री हांवें आयडियलच म्हणा, आयडियल्स म्हण. न्ही सगळ्यांक मान्य जावपी अशी जर व्यक्ती असं म्हणत जायत न्ही हय. जाल्यार म्हाका दिसता प्रताप सिंग राणे हा. शूड बी एक्सेप्टेबल. अपोजिशन लिडर पळय आहा न्ही ओनली बाबूच आमचो डिसोजा पळय आहा हय. इज अ सिनियर मोस्ट आहा आनी आहा पण ही हॅज गॉट सम हेल्थ प्रॉब्लेम. बाकीचे आमदार पळय बीजेपीचे आहा न्ही तातूंत म्हाका तशें स्टॅमिना आसलो झगडपी आसलो असो कोण दिसना. ना. त्यामुळे आय लिव्ह इट टू बीजेपी ओनली. Okay. हय राजू बाब, न्ही दोग तीग जाण आहात दोग तीग जाण? ऑपोजिशन जर पळयतलो न्ही एक सिद्धार्थ एक बरो हय. आसा, मायकल लोबो आसा, हय. मागीर आमचो निलेश काब्राल हे ऑपोजिशन लिडर जावपा सारके बरे आहात. रुलिंग आनी रुलींग म्हाका हांव दिगंबर कामत म्हणून इतल्या खातीर कारण भोवमत नासतना सुद्दां ताणें 5 वर्सां स्टेबल गव्हर्मेंट दिला. हांव इतल्याचेर थांबता. आतां हालचाली सुरू जातल्यो, प्रत्येक पक्षाची मिटींग सुरू जातली, त्यो सगळ्यो घडामोडी आमी तुमचे मुखार हाडत रावतले. मिनीट टू मिनीट अपडेट कितें चल्लां हें तुमचे मुखार हाडत रावतले. ही भासाभास आमी हांगाच थांबयतात. फूल मॅन्डेट आयला. 17 काँग्रेस, 13 बीजेपी, 3 MGP, 3 गोवा फॉरवर्ड आणि 4 अदर्स असो मॅन्डेट आसा. इतल्याचेर आमी थांबतात. पळयत रावात प्रुडंट, कारण प्रत्येक मिनटाक टीव्हीचेर, फेसबुकाचेर, ट्विटराचेर आणि आमच्या वेबसायटीचेर कंटिन्युअस अपडेट्स चालू आसतल्यो. ट्रॅक करीत रावात. जशें जें घडटा तशें तें तुमचे म्हऱ्यान पावयत रावतले. तुमी आयले, इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.